येवकार फोर्थ पिलर आमचो डेमोक्रेसीचो आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचे एकूच आसा। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान जॉब स्कॅम केला त्या लोकांक धरपा खातीर खंय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट एका मुखार काडला। आता ईडीचे संबंध आणि जॉब स्कॅमाचे संबंध हे कशे भाशेन चीफ मिनिस्टर टॅकल करता ते पळयात। गॉड मदर जी आहा पळय जॉब स्कॅमाची, जे सगळ्या लोकांक खबर आसा साखळीच्यान सुरवात जाता म्हणून, आणि गॉड मदराक सेफगार्ड करपाक ईडीक मुखार काडला काय हे क्वेश्चन आता गोंयच्या लोकांक आयिल्ले आहा। कित्याक काय म्हणून सांगता, ईडी जे आहा पळय आयज नोटिसी काडटले आणि काडलाय बीन आसतले, ज्यांच्यांनी कोणी कंप्लेनी केला पळय तांकां विचारपाक की तुम्ही हे 15 लाख 10 लाख 20 लाख जे दिला पळय ते खंयच्यान दिला, ते हे पैसे खंयच्यान हाडला ते। आता मागीर तुम्ही शेजाऱ्या कडेन हाडू, भांगरा धरून हाडू ना कोणाकडे मागला रीण काढला हे कळय लागना, ते इन्क्वायरी फर्स्ट म्हणटा ते हेंचे कडल्यान सुरवात जातली। आता हेंचे कडल्यान तर सुरवात जातली, ज्या लोकांनी पैसे दिला ते लोक भायर कित्याक सरतले रे, आनी फुडें आनी केसीस कित्याक रजिस्टर जातल्यो, कित्याक लागून येवन सांगतले ह्या मनशान आमकां जॉबाक लागून, म्हणल्यार तुम्ही जो सोर्स जो सांगूंक सोदता कंप्लेनी घालून ताकाच तुम्ही जॉब केला। म्हणल्यार आज जॉब केल्या उपरांत आज तुम्ही ओगी रावल्या उपरांत मागीर दुसरो मनीस सांगपाक वयचो ना, ईडी आपल्याचे लागतली म्हणून सांगतले। पैसे हाडला खंय, पैसे 10 लाख कशे अरेंज केले तेजेर क्वेश्चन ना। फाल्यां सकाळीं ते 10 लाख आहा पळय ते कोणाकडे सोयरेदाराकडे मागोवंक शकता, कोणाकडे मागोवंक शकता, सोयरेदाराकडे मागोवंक शकता आनी कोणाकडे मागोवंक शकता, रीण काडूंक शकता आनी घेवंक शकता। गव्हर्नमेंट सर्वंट कोण तरी आहा घरान जाल्यार तो गव्हर्नमेंट सर्वंट दिवपाक शकता, म्हणजे ताका आपलो रिलेटिव्ह म्हणून, आणि रिलेटिव्ह म्हणून तर दिले फाल्यां सकाळी गव्हर्नमेंट सांगचो ना की आपण दिला म्हणून, ताका त्रास ना। म्हणल्यार तुम्ही आयज जी गजाल करपाक जाय आशिल्ली पळय, रिटायर्ड जजाची कमिटी बसोवन ह्या रिपोर्ट तयार करून जे पुलीस डिपार्टमेंटाक दिवपाक जाय सगळे जे लिगली हँडल करपाक जाय ते तुम्ही एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट पयसो काउंट करपाक लागून, इलिगल पयसो खंय आहा कितें आहा ते फायंड आउट करपाक लागून आज तुम्ही क्लियर कट दाखोवन दिल्ले आसात की तुमचे इंटेंशन जे आहा पळय ते जॉब स्कॅमाच्या लोकांक धरपाचे ना। जॉब स्कॅम केला, पैसे घेतला ते सुट्टले, आणि जे मनीस जॉबाच्या लागून पैसे आपल्याक कोण मेळटले म्हणून कोणाकडे पैसे घेवन दिल्ले आहा पळय तेंचेर तुम्ही आता इन्व्हेस्टिगेशन बसयतले, आणि ते आता कितें आहा ते क्लियर इन्व्हेस्टिगेशन बसयले उपरांत ते ओगी रावतले, जालो जॉब स्कॅम काबार। आणि आज जी स्ट्रॅटर्जी जी बीजेपी सरकाराची आहा पळय आज ते लॉलीपॉपांक मुखार काडटा, बोमील मुखार काडटा, हे बोमील मुखार सरता, इलेक्शना टायमार कॉन्ट्रोवर्सी करता तसले बोमील भितर सरता। आज तो सांग्यावलो आमदार काल प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगता की हेजी क्रेडिबिलिटी ना खंय, कोणाची जॉब स्कॅमाचे डिस्कशन हे करताले तेन्ना सत्यपाल मलिकाची 150 crores डिफेमेशन कित्याक घालून ना चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान, कित्याक घालना तेजेर डिफेमेशन तुम्ही हांगासर आता धमकी कोणाक धमकी दिता, कोणाक धमकी दिता तूं चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आणि व सुभाष फळदेसाय डिफेमेशन घालता। डिफेमेशन तुज्या हांवें जेन्ना उलयल्लो पळय तेन्ना तुवें हांगासर कोविडा टायमार म्हाजी सिस्टर इन लॉ जी आसा पळय, म्हाजी बायलेची भयण, जेन्ना तुम्ही कोविड नासतना ताका श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान भितर घातले ना, म्हाजो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो तेन्ना तुम्ही बरवे म्हणून तुजो OSD आहा तेन्ना डिफेमेशन घातलं। खंय पावली ती डिफेमेशन केस, खंय पावली? इतल्या बारीक गोष्टीक लागून तूं डिफेमेशन केस घालता, तुजें नांव पिड्यार करता म्हणून 150 कोटी जो एलिगेशन घालता, बायल 150 कोटी आनी तूं 150 कोटी, जाल्यार तेजेर इन्व्हेस्टिगेशन कित्याक जायना, ताका कित्याक भितर उडयना? 1000 कोटीचो घाल मरे, फुडले पार्टी फंड तुका रेज जातलो मरे सत्यपाल मलिका कडल्यान, 1000 कोटीचो डिफेमेशन केस घाल मरे तेजेर, कित्याक घालना? आणि आज तुम्ही नाटक चेंज करपाक लागून सगळे जॉब स्कॅमाचे नाटक चेंज करपाक तुम्ही आज ईडी जे आहा पळय मुखार, ईडीचें काम कितें हांव लोकांक विचारूं जाय। म्हाका फक्त जे आहा पळय जे एनफोर्समेंट डिपार्टमेंटान काम करता पळय नाजाल्यार तेजे लिंकान आसा, अदवगाद आसा, कितें आसा, म्हाका ईडीचें काम कितें आहा तें सांगचें, एनफोर्समेंट डायरेक्टराचें काम कितें ते डेफिनेटली धाडटले न्हय रे। पयसो खंयच्यान आयलो, बरें तुवें दिलो पयसो, रामा काणकोणकरान 15 लाख कोणाक दिले जॉबाक लावपाक, एग्जाम्पल सांगता, हांवें 15 लाख खंयच्यान हाडले ते क्वेश्चन करतलो न्हय रे,
आणि समज हांवें माझेच पैसे काढून तर ताका दिला, लिगली काय ट्रान्झॅक्शन जावचो ना? लिगली एक लिगल ट्रान्झॅक्शन तर जाल्लें अकाउंट टू अकाउंट जाल्यार धरपाक इजी. कॅश ट्रान्झॅक्शन जातलें न्हय रे? आनी कॅश ट्रान्झॅक्शनाक जे जातले तेन्ना म्हाका कोणा कडल्यान मागोवन हाडला, म्हाज्या फ्रेंडा कडल्यान मागोवन हाडला. कोणाक आतां फाल्यां सकाळीं म्हाका लोन भरपाक जाय जाल्यार म्हाज्या फ्रेंडा कडल्यान हांव पयशे घेतलोच न्हय रे? मागीर तूं म्हाका धरच्या लोन कसो बोल्लो तो क्वेश्चन करतलो तूं म्हाका. म्हणजे हेतून व्हेरी क्लियर जाता हेंच्यांनी हे मुखार डिपार्टमेंट काडलेलें आसा फक्त सोल्युशन काडपाक लागून न्हू, फक्त तांकां गॉड मदर साखळेची गॉड मदर सापडपाक जायना म्हणून हे आता धमकी दिवपाक स्टार्ट केल्ले आसात. आनी हेजे धमकीन आमी भियेना, हाजे धमकेन आमी भियेना. हे धमकी जी दिता पळय हे धमकी दिवपाक जाय आसली कोणाक रे? तुमी पयशे घेतला तांकां धमकी दिवपाक जाय आसली मरे? तुमकां सोडचो ना म्हणून तांकां बेल मेळ्ळी मरे? ते बेल मेळोन घरा कडेन आहा मरे? आनी कसो म्हणून तुमी धरतलो? नॅशनल लेवलाचेर न्यूज जाल्ली आसा मरे गोंयान जॉब स्कॅम म्हणटा तो नंबर 1 जॉब स्कॅम जाल्ले आसा म्हणून. व्हडलो स्कॅम हो 200 कोटीचो सुमार स्कॅम आहा मरे थंयसर. आनी तुमी आमकां सांगता ईडीचें काम एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार कोणाच्या घरान वचपाक जाय, जे लोकांचे पयशे घेतला आसा पळय तेंचे. आयज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार कोणी इन्व्हेस्टिगेशन केला? कोणी इन्व्हेस्टिगेशन केला? फर्स्ट केस जी पुजा नायकाची आसा आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार हांव क्लेम करूं शकना, पूण ज्या भाशेन म्हाका आयकूंक येता फर्स्ट केस जी पुजा नायकाची आशिल्ली, ज्या मनशाचें नांव घेतलें तो मनीस खऱ्यांनीच मेला काय मारला हो प्रश्न लोक विचारता. हांव जेन्ना वयता पळय मार्केटान तेन्ना विचारता लोक तेजें नांव घेतलें कित्याक तो लिंकान आहा म्हणून सांगिल्लें न्ही रे फर्स्ट सुसायड केलेली तेन्ना. हे हांव म्हणना आतां म्हाजेर कितले डिफॅमेशन केस घातले हांव तुका सरळ सांगूंक सोदता. 17-18 केसीस म्हाजेर घातलेले आहा. फुडलो एक सुद्दां केस जायत न्ही हांव तुका सरळ सांगता बेल घेवपाक पयशे ना भितर रावता. कापास्ता दा चीफ मिनिस्टर प्रमोदाक रामा काणकोणकाराचेर घालून दाखया. कापास्ता तुजी चल एक बेल घेयना, एक बेल घेवपाक म्हाजे कडेन कॅपेसिटीच ना. सत्य उलयता तांकां तुमी हॅरेसमेंट करूंक सोदता? कापास्ता करा मरे थंयसर. आनी ऑपोजिशनाकूय सांगूंक सोदता ह्याच लँग्वेजीन तुमी तेंचे कडेन उलोवपाची गरज आसा. ते फाटले फुडले कोणाक कोणाक स्कॅन्डलान भितर घुसपडपाक सोदता पळय हो जॉब स्कॅमाचें डायवर्जन करपा लागून. हे स्कॅन्डल आहा पळय हे सगळ्यांक आमकां खबर आहा. हे स्कॅन्डल भायर सरता तेन्ना मविनाच्या फार्म हावजान प्रोटेस्ट कित्याक जावना रे? आज हे बीजेपी सरकार आहा पळय जे कोण उलयता पळय तांकां ट्रॅप करपाचो प्रयत्न चालू आसा. तांकां हेतून घुसपडपाचें आनी जॉब स्कॅम जो आहा पळय तो डायवर्जन करपाचो गरज करपाक सोदता ते थंयसर. जॉब स्कॅमाचेर आमी सांगिल्ले रिटायर्ड जजाची कमिटी बसपाक जाय, कंप्लीट रिपोर्ट इंडिपेंडंट रिपोर्ट जावपाक जाय. कित्याक इंडिपेंडंट रिपोर्ट कित्याक म्हणटा आमी? कित्याक चीफ मिनिस्टर तूं आसा, तुजे पॉलिटिकल पार्टीचे कार्यकर्ता केन्ना उबे रावल्ले ते इनवॉल्व आसा मरे त्या प्लॅटफॉर्माचेर. मागीर तूं तांकां सपोर्ट करपाचो ना? कित्याक सपोर्ट करपाचो ना तूं तांकां? म्हाका सांग कित्याक सपोर्ट करपाचो ना? सोयऱ्यांक सपोर्ट करता मरे तूं. आनी लक्षांत घेयात लोकांक तर तूं विचारता पळय लोकांक क्लियर कट खबर आसा हे सगळे जे व्हडले चार्ट आसा बायलांचो एम्पावरमेंट जर जाला जाल्यार कलेक्शन एजंट म्हणून केला तुमी. आयज बायलांक एम्पावरमेंट केला जाल्यार बीजेपी सरकारान कलेक्शन एजंट म्हणून केला. आयज बीजेपी सरकारान आसले तेन्ना बायलांचें नांव पिड्ड्यार कित्याक लावून जाता रे? केन्ना फार्म हावजान नांव पिड्ड्यार जाता, केन्ना कलेक्शन एजंटान नांव पिड्ड्यार जाता. असले तेतून चार्टान घुंवता मरे बीजेपी सरकार आयिल्ल्याक. सो हे आमी क्लियर कट सांगूंक सोदता चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत तुका तर खऱ्यांनी दिसता की तुजो कोणूच इन्वॉल्व ना म्हणून खंयच्याच पार्टी जाल्यार रिटायर्ड जजाची कमिटी बसय इंडिपेंडंट रिपोर्ट जावपाक जाय. इंडिपेंडंट रिपोर्ट तयार करून मागीरचे फुडले काम जावपाक जाय. आज एक्चुअली लोक भिरांतीन फाटीं रावल्ले आसा मरे. तुमचो स्टेटमेंट तुमचो एक मंत्री आहा पळय तो म्हणटा कितें दोनूय पनिशेबल आहा म्हणून. पयलीं पनिश करा कोणी पयशे घेतला तांकां मागीर फुडली गजाल करा. पूण तुमी पयलींच लोकांनी येवचें न्हू म्हणून हे बंधन मरे. आयज हांव क्लियर कट सांगूंक सोदता ईडी हे जेन्ना तांकां इन्क्वायरी बसयतले लोकांक जे कोणांनी पयशे दिला तेन्ना ते लोकांक इन्क्वायरी बसयल्या उपरांत थंयच्या थंयसरूच काबार जातलें. थंयच्या आनी फुडें वचपाकूय शकपाचें ना. सो दीस इज टोटल गेम प्लॅन ऑफ बीजेपी आनी बीजेपी हॅव सिस्टमॅटिकली प्लॅन. आनी हांव सांगता हे जे लॉलिपॉप मुखार काडटा पळय चीफ मिनिस्टरान डिफेंड करपाक सांग्या वयलो आमदार एक दुसरो लॉलिपॉप आसा हे लॉलिपॉपाक सांगूंक सोदता बाबा रे पळय लोकांची चर्चा चालू आहा सांग्या वयली चर्चा चालू आसा. तूं जे क्रेडिबिलिटी गव्हर्नराची उलयता पळय गव्हर्नर 4 स्टेटींनी गव्हर्नर आसले सत्यपाल मलिकाची तू क्रेडिबिलिटी आनी लायकी काडटा पळय आनी तोवूय बीन तुमचो कॅडराची लायकी काडटा. म्हणजे तूं सांगता की नरेंद्र मोदीन गव्हर्नराक कोण अपॉयंट करता रे? गव्हर्नराक अपॉयंट करता प्रेसिडेंट मरे. आनी प्रेसिडेंट जे आसता बसता थंयसर अंडर हूज पावर थंयसर पावयता थंयसर. इलेक्शन जाता ही एक गजाल पूण रुलींग पार्टी जी आहा पळय ताचो इन्फ्लुएन्स आसता मरे.
आज चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी असताना जेन्ना हो गव्हर्नर जेन्ना 4 स्टेटींनी आसलेलो त्या टायमाचेर तेजी क्रेडिबिलिटी लायकी दाखयता म्हणल्यार इनडायरेक्टली मोदी सिलेक्शन करता पळय, मोदी जे बसयता पळय हांकां सपोर्ट करता पळय तेजे गव्हर्नमेंट इनकेपेबल जाले, कॅपेबिलिटी नाले तुजे लायकीचे प्रमाणे. तूं लायकी जी गव्हर्नराचे बद्दल उलयता पळय ती लायकी एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार न्ही तूं गव्हर्नराचे बद्दल न्हू तुजी लायकी स्टार्ट जातली. कित्याक अशे लोकांक आयकल्ले आसा ते लोक म्हणटा मरे थंयचे सांग्या वयले व्हिडिओ व्हायरल जावपाचो म्हणून तुजो कसलो तो खबर ना म्हाका, स्कॅन्डल व्हिडिओ म्हणटा म्हाका खबर ना कसलो तो व्हिडिओ. ते पयलीं पळया क्रेडिबिलिटी तुमची थंयच्यान स्टार्ट जातली. लोकांक टार्गेट करपाचें बंद करा. इन्व्हेस्टिंग करीत कॅपेसिटी आसा जाल्यार ताका अरेस्ट करून दाखया मरे. 1000 crores डेफेमेशन केस घाला मरे. माझ्यावर घालताले खंय वाली डेफेमेशन केस बंद करा. हे सगळें करपाचें आणि सगळ्या जनतेक सांगूंक सोदता जे कोणी पैसे दिवन काम करपाक अजून पर्यंत जे कोण पैसे दिवपाक सोदता पळय आनी पैसे घेवपाक सोदता पळय तुमकां वॉर्निंग दिवंक सोदता. आयज पैशांनी कांयच कामां जावपाची ना, पैशांनी कांयच कामां जावपाय ना. सगळे ट्रॅप करपाचे प्रयत्न आसात. रामा तुम्ही म्हणले ईडी इज अ रॉंग डिपार्टमेंट म्हणटा तुम्ही, या तुम्ही म्हणता दॅट सम अदर डिपार्टमेंट शूड बी गिवन, कितें म्हणटा? आमी क्लियर कट सांगता ईडीचें काम एनफोर्समेंट डिपार्टमेंटाचें काम कितें आसतात. एनफोर्समेंट डिपार्टमेंटाचे ट्रान्झॅक्शन्स आणि अकाउंट पैसो खंय तरी इलिगल पैसो आयलो चेक हें करपाक तांकां थंयसर फर्स्ट काम आसता. मेन काम कितें आसा हांगासर आयज ईडीक मुखार काडलेल्या कारणान थंय कॉम्प्रमायज जातले मरे. लेटर आतां पळय एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट लेटर कोणाक धाडटले? कंप्लेनेंट आसतलो तेका इन्क्वायरी. ईडी कॅनॉट जस्ट टॉक ऑन दी पर्सन हू हॅव रिसिव्ड मनी ऑर गिवन. पैसो स्टार्ट खंयच्यान जालो, तुजे कडेन पैसो आयलो खंयच्यान. आतां फॉर एक्झाम्पल एक डिपार्टमेंटान केलें, आतां एक मनशान जर पैसे 15 लाख काडून एक पुलीस ऑफिसराचो जॉब लावपाक लागून दिलो, तेका विचारतले बरें तुवें दिलो हेका बरोबर आसा, कसो दिलो तुवें, हे पैसे तुजे कडेन खंयच्यान आयले? तूं म्हणटा हॅरेसमेंट जातलें. ऑफकोर्स हॅरेसमेंट. दिस वील बी टोटल हॅरेसमेंट. तो कित्याक लागून सांगतलो तुका? तो कोणाक दिवपाचें तुमी म्हणटा? आमी पळय पयली गजाल म्हणटा ते रिटायर्ड जज जे आसा पळय तेजी कमिटी बसोवपाक जाय आसली आणि हे थरर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आसलें. तेज्या अंडर इंडिपेंडंट हे आसपाक जाय, सरकाराच्या अंडर न्हू, इंडिपेंडंट बॉडी आसपाक जाय जंयसर सगळे फूल डिपार्टमेंटाचे मनीस आसूं थंयसर, पूण इंडिपेंडंट बॉडी जी आसपाक जाय आनी थंयसर मॉनिटरींग जावपाक जाय, इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आतां ही तर जायना जाल्यार कितें जातलें खबर आसा? रिपोर्ट जो आहा पळय तो पयशे कशे आयले पळय तेजेर ओगी करतले थंयसर. पीपल वील बी गेटिंग स्कॅर्ड टू गिव दी इन्फॉर्मेशन. फाल्यां सकाळी ते म्हणटले, समज एक्झाम्पल तुका सांगता, समज जर एक पैसो घेतलो कोणी आपल्या फ्रेंडा कडल्यान आनी गव्हर्मेंट सर्वंट आहा समज. आतां गव्हर्मेंट सर्वंटा कडल्यान पयशे घेतला तो गव्हर्मेंट सर्वंट अश्युरन्स रावतलो की इलिगल करपा लागून आपूण पयशे दिला म्हणून? ना न्ही, अशें जावचो ना न्ही. सो हेतून तुमी कितें करूंक सोदता खबर आसा? पयशे दिला त्या मनशाक दामून तुम्ही पैसे घेतला त्या मनशाक सोडून सोदता आणि ते पैसे घेतला ते कित्याक लागून सोडून सोदता? यांचे सगळे कमिशन आहा पळय ते कमिशन आहा पळय ते गॉड मदराक पावला आसतले म्हणून ते तुमी तांकां सेफगार्ड करपाक हांकां धरपाक सोदता, अशें म्हाजें म्हणणें आसा. नाजाल्यार चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतान इंडिपेंडंट जे सगळ्यांची मागणी आहा, सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीची मागणी आहा की इंडिपेंडंट इन्व्हेस्टिगेशन टीम बसपाची गरज आसा. हितून ती अजून पर्यंत चीफ मिनिस्टरान कित्याक बसून ना? रामा म्हाका एक सांग की काल स्टेटमेंट दिला की जो नाव पिड्याक जाल्यार डिफॉर्मेशन घालता तुका दिता तो रायट आहा करून, कारण तुमच्या कडेन कोणा कडेन प्रूफ ना तेच्या अगेन्स्ट कितें आहा तुमच्या कडेन? अरे प्रूफ ना खंय रे? अरे आयक रे, जे कंप्लेनंट आसा पळय ते कोणी धरला? गव्हर्मेंटान धरला न्ही रे. पूण ते गव्हर्मेंटान धरला आतां पुजा नायक हे फ्रॉड जाला काय ना, हेजो प्रूफ आहा काय ना? पैसे तर घेतला जाल्यार पैसे खंय गेले? ते बेल मेळ्ळी मरे तांकां, पैसे खंय गेले? प्रश्न येता. हे जे पॉलिटिकल पार्टीच्या प्लॅटफॉर्माचेर रावन जेन्ना रावता पळय, चीफ मिनिस्टराक हांवें चॅलेंज केलेली. चीफ मिनिस्टराक हांवें सांगिल्लें कितें, तुका एक मनीस तर हांवें हाडून दाखयता हो तुजो पॉलिटिकल पार्टीचो लिडर आसा पैसे घेवपी, जाल्यार तूं राजिनामा दिवपाक रेडी आसा इतलेच व्हड म्हूण मागीर हांव हाडून दिता म्हणून सांग. ताका आपल्याचेर स्वताचेर कॉन्फिडन्स ना मरे, आपल्याचेर कॉन्फिडन्स ना मरे. हांवें हांगा त्याच आझाद मैदानाचेर चॅलेंज मारलेली आसा मरे ताका. दुसरी गजाल म्हणटा ते प्रूफ जो आहा पळय, पयशे आहा पळय, आपणे पयशे दिले रे अशें जायना तें. का आमचे कडल्यान थ्रू गेला पैसे, आमचे कडल्यान थ्रू पैसे जॉब स्कॅम जाला म्हणून सगळ्यांक खबर आसा मरे. चीफ मिनिस्टर स्वता सांगला मरे. नाल्यार हांगासर म्हाका एक सांग, ईडी कित्याक धाडपाची गरज आहा तर? जॉब स्कॅम जाला हें सगळ्यांक खबर आसा. पूण आतां पयशे जे ट्रान्झॅक्शन खंयच्यान खंय पावला पळय हेजें इन्व्हेस्टिगेशन जायना. एकदां तियेन पयशे दिले न्हू, एक कंप्लेन रजिस्टर जाली, ताज्या नंतर जे आहा पळय तो फुडें वचपाक जाय ते इन्व्हेस्टिगेशन जायना. कित्याक तांकां खबर आहा भंय आहा गॉड मदर सापडोंक शकता म्हणून. आनी डिफेमेशन घालपाक रायट आहा पळय, लक्षांत घे.
डिफेमेशन घालपाक रायट आहा जाल्यार चीफ मिनिस्टरान हेजेर डिफेमेशन कितें घालना तो आमचो सत्यपाल मलिकान 150 कोटी सांगला मरे तेजे बायल 150 कोटी तो 150 कोटी घेता म्हणून सांगला डिफेमेशन कित्याक घालना रे हां आज सत्यपाल मलिकाच्या तुम्ही कांयच करपाक शकना ताणें वयल्यान क्लियर कट सांगलेलें आसा पुलवामा अटॅक जाला तेजे पयलीं आपणी चीफ प्रायम मिनिस्टराक कॉल करून सांगिल्लें म्हणून 2 रस्ते ओपन आहा म्हणून कितें करपाक शकले कांयच करपाक शकना म्हणल्यार आज सत्य आहा पळय तो सदांच जिखता आनी म्हाका दिसता की सत्यपाल मलीक आज हांगासरल्यान ट्रान्सफर जाला पळय ताका हांगासरल्यान काडला पळय मे बी बाय द इन्फ्लुयन्स ऑफ तो एक्सपोज करपाचो आशिल्लो म्हणून ताका ट्रान्सफर केला म्हणून जावंक शकता हांगासरल्यान जेन्ना गव्हर्नर आशिल्लो पळय तेन्ना हे गव्हर्नर लेवलाचेर ते ट्रान्सफर करता म्हणल्यार हे 150 crores इज नॉट अ जोक इट्स नॉट अ जोक आनी जाल्यार तेजेर कित्याक डेफेमेशन घालना हांव चीफ मिनिस्टर सांगूंक सोदता तूं सत्य आहा न्हू जाल्यार वच आनी डिफेमेशन घाल 1000 कोटीचो डेफेमेशन घाल मरे हेजेर सत्यपाल मलिकाचेर ते बोकरे मुखार काडून डिफेंड करपा लागून कित्याक लागून सांगता लायकी तेज्या बद्दल उलयनाका तुमी लायकी तुमच्या आमदाराची लायकी उलया फार्म हावस आमदाराची लायकी उलया तुम्ही लायकी उलयता तेन्ना तुमची क्रेडिबिलिटी पयलीं पळया आनी दुसऱ्यांची लायकी टार्गेट करा